नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय घेतला. हायकमांडान प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं फाटले कितलेशेच दीस चर्चा आशिल्ली सुरू. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केलें स्पश्ट. हवामान खात्यान 31 मे दिसा आनी फुडल्या कांय दिसां खातीर जारी केल्या शिटकावणी. अरबी दर्यांत आनी लागसारच्या वाठारांनी खर वारें येवपाची आसा शक्यताय. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचें न्हय असो दिला सल्लो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांतले अंतर्गत वाद आतां येवपाक लागल्या मुखार. पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश आनी पक्षाचे खजिनदार खोलकारां मदीं जाले शाब्दीक वाद. मुरगांव पालिकेंतल्या वॉर्डांचो आंकडो वाडल्या उपरांत राजकीय वातावरण जावपाक लागला गरम. वॉर्डांचो आंकडो 25 वयल्यान 27 मेरेन वाडिल्ल्यान उमेदवारांची तिकेट मेळोवपा खातीर चल्ल्या धांवपळ. राज्यांत गवेरेड्यांची चल्ल्या धुमाकूळ. रेवोड्या मानशेन गवेरेड्यान एका 45 वर्साच्या बायलेचेर केलो जीवघेणो हल्लो. हल्ल्यांत बायल जाल्यात जखमी. आनी गोंय काँग्रेस पक्षांत पातळा खवदळ. अमित पाटकार आनी हेर वांगड्यांनी सोडलो काँग्रेसीचो हात. जाल्यार गिरीश चोडणकाराक दिले पदभार. वेंचणुकेच्या दारार आरजीपी उपरांत काँग्रेसीचो स्फोटक निर्णय. आतां पळयात खबरो विस्तारान. हवामान खात्यान 31 मे दिसा आनी फुडल्या कांय दिसां खातीर दर्याची स्थिती संबंधी व्हड शिटकावणी दिल्या. अरबी दर्यांत आनी लागसारच्या वाठारांनी खर वारें येवपाची शक्यताय आसा आनी नुस्तेमारांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. पळयात. हवामान खात्यान 31 मे ते 3 जून ह्या काळात अरबी दर्या, लक्षद्वीप, केरळ दर्यादेग, ओमान आनी गुजरात दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी खर वादळी वारें येवपाची शक्यताय आसा. या काळात कांय वाठारांनी वाऱ्याचो वेग 45 ते 55 किलोमीटर आसतले. तशेंच हेर दर्या वाठारांनी 35 ते 50 किलोमीटर आसतले. मनारच्या आखातांत आनी कोमोरीन वाठारांत वादळी हवामान चालूच उरतले अशी शिटकावणी दिल्या. हे संदर्भात हवामान खात्यान नुस्तेमारांक संबंधीत दर्या वाठारांनी नुस्तें मारपाक वचचें न्हय अशें स्पश्ट आवाहन केलां. मजगतीं फुडले 4-5 दीस दर्याची स्थिती अशांत उरपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दर्यादेगेवेल्या नागरिकांक आनी नुस्तेमाऱ्यांक खाशेली जतनाय घेवची असो सल्लो दिला. अरब दर्यांत, लक्षद्वीप वाठारांत वादळी वाऱ्याची शिटकावणी. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचप टाळचें. हवामान खात्याचो अलर्ट जारी. 31 मे ते 3 जून मेरेन दर्या खर उरतलो. तुका अजय सांगा पार्टी सोडून वच पण सांगला म्हटलं की पार्टी आमदार आमचो तेका आमी मोगानी उलयता तेका रागान तशेंच उलयता आमी तशें कांय ना. तेन्ना आमदार म्हणटा आमी सगळे तेच्या काळजान आमच्याय काळजान तो आसा. आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपल्या भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता.
शेनवारा रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या कार्यालयात जाल्ले केंद्रीय कार्यकारिणी बसकेक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पक्षाच्या सुचोवण्याप्रमाण आमदार विरेश बोरकार हे बसकेक हजर आशिल्ले, पूण हे बसके वेळार बोरकार आणि सीईसी वांगड्यां मदीं खास करून खजिनदार अजय खोलकार हांच्या मदीं खर तोंडी वाद जालो. ह्या बसकेक बोरकारान सांत आंद्रे मतदारसंघा सयत राज्यभरांतल्या कार्यकर्त्यांचे प्रश्न मांडले. पक्षाचे काम करपाचे पद्धतीचेर प्रश्न उपरासतना तांणी कार्यकर्त्यांच्या दुबावाक जाप दिवपाची मागणी केली. दुसरे वटेन बोरकारान मांडलेल्या प्रश्नाचे जाप फुडले बसकेत दितले अशें अजय खोलकारान स्पश्ट केले. पूण बसके वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी तू मे जाल्ल्याचो व्हिडिओ उजवाडाक आयलो. मजगती पक्ष बंद करपा विशीं आदले चर्चेचेरूय वाद निर्माण जालो. दक्षिण गोंय विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सीईसीन कामगारांक विश्वासात घेवंक ना असो आरोप केला. तशेंच कांय निर्णयाचेर तांणी नाराजगी उक्तायली. बसके उपरांत उलयतना आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणलें, पक्षाचे वाद सोशल मीडियाचेर व्हरप योग्य ना. संवाद आनी चर्चा करून मतभेद सोडोवपाक जाय असो ताचो युक्तिवाद आशिल्लो. तेच बरोबर पक्ष अध्यक्ष पदा विशीं विचारले तेन्ना बोरकारान आपूण दावो करना अशें स्पश्ट केलें आनी बरो काम करपी फकत पक्ष अध्यक्ष जातलो अशेंय सांगलें. एकूणच विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर आरजी पक्षा भितर वाडत आशिल्लो अंतर्गत संघर्श आता मुखार येवपाक लागला. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितरलो हो अंतर्गत वाद फुडल्या दिसांनी कितें राजकीय वळण दितलो हाचेर लोक आता लक्ष दवरून आसात. आमचे क्लेरिफिकेशन कितें आसा पळय क्लेरिफिकेशन आमी दिला आनी सगळे जे मुद्दे आसा ते मांडले. हांवें रिटर्न एप्लिकेशनूय केला आनी रिटर्न लेटरूय तांकां आमी आमच्या सीईसी बॉडीक दिल्ली आसा. सगळे पॉयंट्स आमच्यानी मांडल्या आनी पार्टी कशी फुडें व्हरपाची हेजे बाबतींतूय उलयल्लें आसा. सो हे जे मुद्दे आसा हे परत सीईसी आपूण म्हणटा की डॉक्युमेंटेशन कितें आसा ते काडटले आनी त्या भशेन म्हाका दितले ते परत फुडें कितें आसा तें डिस्कशन जातलें. तुका अजय सांगला पार्टी सोडून वच म्हण सांगला म्हटलं की पार्टी सगळे सुशेगाद जाला. आता कितें आसा तें म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांवें दिल्लें आसा. एज पर क्लॅरिफिकेशन जे सीईसी बॉडी आसा थोडे पॉयंट्स सो ते हांवें क्लियर केल्ले आसा सांगलेले आसा मुद्दे कितें आसा सांगलेले आसा. पळय आयज जे सीईसीन आपयल्लें आनी ऑफिस बेररान सांगलेलें की म्हाका मेळोंक जाय आनी डिस्कशन करपाक जाय. खुबशे प्रश्न तेंच्यांनी उपस्थित केल्ले. आमच्या ब्लॉकाचेय आमचे जे पॉयंट्स आसा तेय रेज जाल्ले आनी ब्लॉकांनी मिटिंगेक आपयल्ले जावं बाकीचे कितें प्रश्न आसा हे मांडलेले आनी तेंच्यांनी मिटिंगूय मागलेली. सो हांवेंय तांकां थोडे प्रश्न मांडलेले की मिनिट्स ऑफ मिटींग जाय बाकीचे जे डिटेल्स आसा एज पर डेट हांव क्लेरिफिकेशन दिवपाक शकतलो. सो ते मुद्दे जे आसा ते हांवें सगळे हांगा मांडलेले आसा. आनी फुडलें कितें आसा कित्याक आयज जनरल डिस्कशन जाल्लें आसा सगळें आमचें आयकून घेतलां. तेंचे कडल्यानूय येयल्या सगळ्यांनी आमचे सीईसी मेंबर्स आसा तेंच्यांनी कॉपरेटीव कितें आसा तें उलयल्लें आसा. हें फुडें कितें आसा तें आमी फुडें तुमकां सांगतले कित्याक परत वॉट एवर सीईसीचे मांडल्या जावं ऑफिस बेरांनी कितें हें केल्लें आसा तेजेर कितें फुडें उलयतले तें म्हाका दिसता फुडें सांगतले. कशें आसा अशें वयर सकयल सदांच जाता कितें बोवाळ जाता तुमकां खबर आसा सगळ्याच पार्टीच्या भितर मातशें तरी बोवाळ जातलो. पण सगळे बरे भशेन ते निभोवपाक जाय बरे भशेन ते फुडें व्हरपाक जाय. आमकांय जाय की सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा हे सगळे गोंयभरान आमचे जे मेंबर आसा हे मेंबरांचो जो आवाज आसा तो गोंय गांवांनी वयता आनी गांवांनी जाणून घेता. प्रत्येक मेंबराचो रिस्पेक्ट आमी राखपाक जाय व्हॅल्यू दवरपाक जाय आनी तांकां फुडें जेन्ना आमी आतां 2027 इलेक्शन येतलें तेजी तयारी करपाक आमकां सगळ्यांनी एकजूट रावन तें काम करचें पडटलें आनी त्या तरेन आमी उलयल्लें आसा कशें आमी हें करपाक शकता. सो फुडें कितें जातलें हें तुमकां आमी मागीर सांगपाक शकतले की आतां तुमकां आमी कित्याक ऑलरेडी हांवें कितें आसा तें म्हाजें लेटर केल्लें आसा आनी एज पर दॅट लेटर आमी सगळी इन्फॉर्मेशन कितें कितें मागल्या आनी बाकीच्यांनी आपणाची तरेन इन्फॉर्मेशन मागल्या जी थोडी एलिगेशन्स जावं आनी कितें जाल्लीं तेंय आमी क्लेरिफिकेशन दिल्लें आसा. आमी केन्नाच म्हटल्यार हांवें तरी केन्नाच म्हणूंक ना की हांव प्रेजिडेंट जावपाक सोदता म्हणून. आमकां सदांच जाय की कोणीय आमचो जो रेव्होल्युशनरीज आसा जो बरें काम करता आतां कोणीय जावंक शकता हांव तें म्हणना. पण सदांच जेन्ना काम करता तेन्ना एकूच दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करपाक जाय की फुडलें गोंय जें आसा हें गोंय राखपाक आनी गोंय राखपाक समज जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी आपले भितर सगळे भेदभाव सगळे सोडून आमी एकटे येवन हें काम करचें पडटलें हें तरी म्हाका दिसता. तशें काम पळय तेंची हेल्दी आर्ग्युमेंट जातात दिसता तो हेल्दी दिसतालें बाबा हेल्दी आर्ग्युमेंट. सो आमकां अशें जातलें म्हणून. ओके अजय आतां मनोजाचेर खुबशे क्वेश्चन येतात आनी काय पूण पार्टीन ना पूण तेणे खंय तरी हेजें उत्तर दिवपाक जाय अशें दिसता तुका. तेणी कितें आतां क्लियर केलें आनी आमी आयज सगळें तें डिस्कशन जावपाच आसलें. मात आमदारान सांगलें आपूण तें डिस्कशनाक इनवॉल्व जायना कित्याक हे डॉक्युमेंट
मेळना शिवाय सो आम्ही आमदाराक रिस्पेक्ट दिला की तुका जे डॉक्युमेंट मेळटकीच आम्ही फुडले डिसिजन घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव पालिकेतल्या वॉर्डांचो आंकडो वाडले उपरांत राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. वॉर्डांचो आंकडो 25 वयल्यान 27 मेरेन वाडल्या उपरांत उमेदवारांत उमेदीचें वातावरण आसलें तरी तिकेट मेळोवपा खातीर विधानसभा वेंचणुकेत तांची कामगिरी म्हत्वाची थारतली. पळयात. मुरगांव पालिकेतल्या वॉर्डाचो आंकड्यांनी वाढ जावन आता 27 जाला. हाका लागून उमेदवार, आदले नगरसेवक आणि राजकीय वावुरप्यां मदीं नवी आस्त निर्माण जाल्या. पूण पालिका वेंचणूक विधानसभा वेंचणुके उपरांत जातली देखून इच्छुक लोकांनी पयलीं आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक काम करचें पडटलें आणि फुडाऱ्यांचो विश्वास मेळोवचो पडटलो. देखून वाड वाडले उपरांत लेगीत कोणाक तिकेट मेळटली हाचेर राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या. मजगतीं 27 वाड्या प्रमाण मर्यादा घालपाची प्रक्रिया जातली. देखून खंयचो भाग खंयच्या वाड्यार वतलो हाचेरूय सगळ्यांचें लक्ष केंद्रीत जाला. मर्यादा आनी वेंचणुके खातीर अजून वेळ उरला तरी मतदाराक पावपा खातीर इच्छुक लोकांनी जनसंपर्क मोहीम सुरू केल्या. मुरगांव नगरपालिकेच्या इतिहासात पावला पावलांनी वाड्यांचो आंकडो वाडला आणि 1970 वर्सा 15 वार्डांनी सुरू जाल्लो प्रवास आता 27 वाड्यार पावला. 2021 वर्साचे नगरपालिका वेंचणुकेत तेन्नाच्या आमदाराच्या समर्थकांक वर्चस्व मेळिल्ले. पूण 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुके उपरांत राजकीय समीकरणात बदल जाला. देखून अंदूच्या नगरपालिका वेंचणुकेत तिकीट वांटप आणि उमेदवारांची निवड चड म्हत्वाची थारतली. खासा करून कांय मतदारसंघांनी पोरण्या समर्थकां वांगडा नव्या चेहऱ्याक संद मेळपाची शक्यताय आसा. देखून 2 वाडिल्ल्या वॉर्डाक लागून राजकीय सर्त चड रंगीत जातली अशी लक्षणां दिसतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात सध्या गवेरेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या. रस्त्यार गावागावांनी गवेरेडे मेकळेपणान भोविल्ले दिश्टी पडटा. गवेरेड्यांच्या धपक्यान ह्यान आदी लोकांक मरण आयला तशेंच गंभीर जखमी जाल्या. रेवोड्या मानशेर वाठारांत गवेरेड्यान 45 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर अचकीत हल्लो केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या हल्ल्यात बायल जखमी जाल्या. तिचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गिरीश चोडणकराक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाले उपरांत पणजेच्या काँग्रेस भवनात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताका उमेदीन येवकार दिलो. ह्या संदर्भात चोडणकरान 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 21 परस चड सुवाती मेळोवन सरकार घडोवन हाडटलो असो विश्वास उक्तायला. पक्षाकडल्यान आयिल्ल्या लिकेजेचेरूय तांणी टिप्पणी केल्या. गोंय सध्या राजकारणीय मळार 2 पावलां बरेच फुडें आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. एका वाटेन वेंचणूक दारार पावल्या जाल्यार दुसरे वाटेन विरोधी पक्ष एक शॉकात पावलां उखलीत आसा. पयलीं आरजी पक्षा मदीं बरीच घुसपागोंदळ पळोवपाक मेळ्ळा. आरजीपीचे कशे एकवट फुटून उजो कसो पालावलो तेवूय पळयले. जाल्यार आतां काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान राजिनामो दिल्या उपरांत काँग्रेसीच्या जायत्या गोंय खाप्प्या फुडाऱ्यांनी राजिनामो दिलो. तातूंत मनीषा उसगांवकराचोय वांटो आसा. आता नव्यान पदभार घेवन नेमणूक जाल्ले गिरीश चोडणकर कितलेय पार्टी वयर काडटा म्हूण सांगले असले तरी काँग्रेसीतले इतले फुडारी पार्टी सोडून गेल्या तांचे त्या वाठारांनी खरेच परिणाम जावचो ना वय. एका वाटेन वेंचणुकेची धोलार बडी पडल्या. विरोधी पक्ष एकठांय येवन सत्ताधारी पक्षाक हारोवपाची फकत भाशणांच आशिल्ली. प्रत्यक्षात विरोधकांचे दोल फुटले तर. मजगती जीपीसीसीचे नवे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें पक्षांतल्यान गेल्ल्या फुडाऱ्यांचेर टिप्पणी करतना भोवमत मेळ्ळें जाल्यार कोणूच पक्ष सोडचो ना असो विस्वास उक्तायला. राजिनामो दिल्ल्या फुडाऱ्यांकडेन चर्चा करून हो प्रस्न सुटावो जातलो अशेंय ताणें सांगलें. मजगती 2027 वर्सा गोंयांत काँग्रेस सरकार तयार जातले आनी विरोधी पक्षांक एकठांय हाडटले असो विस्वास काँग्रेस फुडारी माणिकराव ठाकरे हाणें उक्तायला. 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके आदी गोंयांतली काँग्रेस संघटनात्मक बदल आनी विरोधी एकचाराचेर लक्ष केंद्रीत करता. नव्या फुडारपणा खाला पक्ष कितलो घटमूट जातलो हाचेर आतां सगळ्यांचेच दोळे आसात. लेकिन विधानसभा का चुनाव 2 महीने में आया था, 1.5 महीना ही था. उस वक्त अशोकराव चौहान को बदल दिया और बाला साहब थोरात को कर दिया था. लेकिन उन्होंने खुशी खुशी ये बात मानना चाहिए, संगठन का मतलब एक है कि सभी ने कांग्रेस के प्रति, अपने पार्टी के प्रति वहाँ पे निष्ठा होनी चाहिए.
और उसके आधार पे हमने सबने चलना चाहिए। वहाँ पे अमित का भी कोई नाराजी नहीं है, ये बार बार मुझे उन्होंने कहा है, अगर जो भी बात है वो मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष पद से हट गए, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। उनको भी हाई कमांड बड़ी जिम्मेदारी दे, हाई कमांड की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो इसका मतलब सभी को एडजस्ट करके चलना, कार्यकर्ताओं को, ये हमारा काम है, हाईकमांड का काम है, हम निरंतर करते रहेंगे। इस पट्टीचो अध्यक्ष म्हणून आयज हे पद हांव स्वीकारता आनी ह्या पदा बरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी तेजे बरोबर स्वीकारता। म्हाका खबर आसा आमची जी टीम आसा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसात, वेळ कमी आसा। म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फूल डे दीस करून काम करपा पडटलें आनी बरो क्लीन ट्रान्सपरंट गव्हर्मेंट, प्रो पीपल गव्हर्मेंट, प्रो गोवा गव्हर्मेंट आम्ही गोंयकारांक दितले अशें हांव ह्या वेळार आश्वासन दिता। एकूच मंत्र म्हणजे कशा भशेन, हांव वर्ड यूज करता कशा भशेन, बाय हूक ऑर अ क्रूक, तूं कशें पॉलिटिक्स करता, कितें करता हें नाका, पूण 21 नंबर क्रॉस करप, 21 नंबर क्रॉस करप, त्या ब्लॉक प्रेसिडेंटा कडेन हांव उलयतलो। ओके, आमी उलयतले, आमचे इन्चार्जी उलयतले। कारण आमी मनीषा उजगांवकारांनी आता सध्या रेजिग्नेशन दिलेलें अजून आता चार्ज जस्ट घेता ते आसा। आज म्हाका तुमचे कडल्यान हे थोड्यो गजाली कळटा, आमचे इन्चार्जूय तेंचे कडेन उरले, आमी तेंचे कडेन उलयतले आनी कितें विचार कितें आसा एक्झॅक्टली जाणून घेतले। आमचे कडेन जवळजवळ मोर दॅन 1000 ऑफिस बेरर आसात। गोंय काँग्रेसींतले राजीनामे दिवपाचे सत्र थांबपाची लक्षणां दिसनात। जीपीसीसींतल्या फेरबदला उपरांत पक्षांतलो असंतोशाचो स्वर चड खर जाला। केंद्रीय फुडारपण आमचेर निर्णय लादता असो आरोप करून मनीषा उजगांवकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिला। कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेनासतना निर्णय घेतात अशी खंत तिणें उक्तायली। मजगती राजेश सावळ, दिव्या कुमार, रणजीत सिंग राणेनय आपल्या पदावयल्यान राजीनामो दिल्ल्याची घोशणा केल्या। खरे बळगे पदवीत न्हय, गोंय आनी ताच्या लोकांची सेवा करपाक आसा अशें पाटकरान सांगलें। मजगती गोवा काँग्रेसीचे राज्य सोशल मिडिया समन्वयक शमिला सिद्दीकीनय राजीनामो दिल्ल्यान गिरीश सोडणकर हाची जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपा विशीं प्रस्न उपरासल्यात। तशेंच खुबशे काँग्रेसीच्या ब्लॉक अध्यक्षांनी राजीनामो दिला। तांकां आतां अध्यक्ष गिरीश आनी तांचे वांगडी तांकां थारावपाचो यत्न करतात। हांव आज म्हज्या पदाचो राजीनामो दिता। कित्याक काय म्हणल्यार आतां तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शनाक हार्डली 7 ते 8 म्हयने उरल्या आनी आज अचानक गोंयचो काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जाला। काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जालो म्हणून काय प्रॉब्लेम ना, पूण इलेक्शनाच्या तोंडार पार्टी प्रेसिडेंट चेंज जालो। मनीषा उजगांवकार आणि म्हज्या बरोबर जे काँग्रेसीचे प्रामाणिक कार्यकर्ते आसा, जे सदांच लोकां खातीर उबे राविले, हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या खातीर तुमकां साथ दिवपाक सदांच आसतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। रस्त्याचेर पडिल्ल्या मिनाच्या पावडराचेर स्कूटर घसरून जाल्ल्या अपघातात 2 चलयो जखमी जाल्यो। हो अपघात आयतारा दनपारा दिवचलच्या पाजवाड्याक तेंकून आशिल्ल्या देवतेर घडलो। ही पावडर आता ती कंपनी इतके वर्षा पण पडोंक ना, ही मायनिंग स्टार्ट जाल्या वता लोक पडोंक लागले। ते पळय सकल घालता कितें जालें नुस्ती दोग जाण चोरा पडली। तेका मेजर कितें लागला, कोणा मातसो लागला, मागीर पावडरीक लागून स्लिप जाली। पावडरीकूच लागली, पावडर अशें जाता। आनी एकदां पडलो कित्याक खातीर फाटल्या गेल्या वर्सा एकदां पडलो, मागीर ही स्लिप जावन पडली दोगांचेर। स्लिप जावन पडला। दिवचलच्या पाजवाड्यावयर जी एक धोकादायक देवती आसा, ते देवतेर आयतारा दनपारा स्कूटर घसरून जाल्ल्या अपघातात 2 तरणाट्यो देवादयेन सुखरूप वाटावल्यो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2 तरणाट्यो स्कूटरी वयल्यान मयेच्यान दिवचलच्या दिकेन येताल्यो। पाजवाड्यार जी धोकादायक देवती आसा, ते देवते वयल्या
ल्हानशा वल्ताचेर मिनाची पावडर पडिल्ली. हे पावडरीचेर तांची स्कूटर घसरून दोनूय तरणाट्यो रस्त्याचेर पडून किरकोळ जखमी जाल्यो. बेगोबेग तांकां दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हरून तांचेर उपचार केले उपरांत तांकां घरा धाडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत ज्यो 2 तरणाट्यो जखमी जाल्यात तातूंतली एक तरणाटी जी स्कूटर चलयताली ती तरणाटी पेडणे म्हालांतल्या हळण गांवची आसा, जाल्यार तिचे फाटले वाटेन जी बशिल्ली ती तरणाटी महाराष्ट्रांतल्या सासोली वाठारांतली आसा अशें कळटा. दोनूय इश्टिणी मये गांवांत एका कामा निमतान आयिल्ली आनी घरा वतना हो अपघात घडिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या फुडाराच्या राजकारणाचे केंद्र फातोर्डा मतदारसंघ थारतले असो दावो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसायान केला. मजगती गिरीश चोडणकर हांची काँग्रेसीचो राज्य अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करपा विशीं उलयतना सरदेसाय हांणी आपले कडेन बरे संबंद आसात अशें सांगून तांची निवडणुकेक येवकार दिलो. चोडणकाराचे यत्न बरेच तेंप चालू आशिल्ल्यान ही नेमणूक अपेक्षीत आशिल्ली अशेंय तांच्यांनी स्पश्ट केलें. पळयात. गोवा फॉरवर्डाक बेनिफीट जाता गोवा फॉरवर्डा खातीर आनी लोकां खातीर. कोण प्रेसिडेंट जाता कितें जाता ते तांचे पक्षांतले भितर तातूंत म्हाका उलोवपाचें ना. गिरीशा कडेन आमचे संबंद वायट ना. गिरीश आमचो मतदारूय बी आनी तशें हातूंत कोऑपरेशन आसा आसा. तो येवपाचो आशिल्लो अशें दीस वॉज एक्सपेक्टेड एंड तो एफर्टूय घालता न्हू. ताचे खातीर तो म्हणजे आयिल्लो हाजे पयलीं नॉट टू बिकम द प्रेसिडेंट, टू बिकम समथींग एल्स. ते वी हॅव गुड रिलेशन, वी डोंट माइंड, बट मॅटर विथ इंडिया पार्टी. फातोर्डा भितर 3 प्रेसिडेंट जाले म्हणटा. फातोर्डा इज गोईंग फॉरवर्ड न्ही. फातोर्डा ओनली कॅन लीड गोवा. हाचो निश्कर्श कितें काडप तुवें? फातोर्डेच्यानूच वाट आहा फुडें. गोंयांत जमीन, पर्यावरण, संस्कृताय आनी लोकशाय हक्क ह्या प्रस्नांचेर इनफ इज इनफ चळवळीन राज्य सरकाराचेर भाश्य केलें. गोविंद शिरोडकारान सरकाराक भित्रो सरकार अशी टिका केली आनी विधानसभा परिसरात रॅलीची परवानगी नाका म्हणून राग उक्तायलो. पद्मश्री नॉर्मा अल्वारीस हांणी कलम 16B कडेन आक्षेप घेतलो आनी जमनीच्या नियोजनाचे निर्णय व्यक्तींनी न्हय तर तज्ञांनी घेवचे असो युक्तिवाद केलो. मजगती निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलो हांणी गोंयची वळख, गांव आनी संस्कृताय धोक्यात आसा असो हुस्को उक्तायलो आनी पावसा उपरांत आझाद मैदानात व्हड प्रमाणात भौशीक निषेध जावपाची शिटकावणी दिली. हे जे सरकार जे आसा हे या आमच्या जस्टिसाच्या इनफ इज इनफ आनी सोसून नेतो या चळवळीक भियेले भितरे सरकारे फोंडा हांगासरले बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून या सरकारान म्हणजे भिजड भितऱ्या सरकारान कितें करचें? शेवटी हे जे आसा विधानसभा आसा ती भंग केली. आयज आमी गोंयांत कितें पळयता? अरे वचत थंय या सरकारान अच्छेव मांडलेलो आसा. In 2018, government introduced Section 16B. This Section 16B allowed propertied owners to make an application to the government for a change of zone of their property. Obviously, they wanted it changed from eco-sensitive, that is either natural cover or forest area. They wanted it changed into settlement area in order to sell to real estate and put up big buildings, different hotels and so on. Under 16B, anyone could ask for a change of zone and start building anywhere. This was the beginning of the sale of Goa. पावस जाल नंतर आम्ही मेळटलेत आझाद मैदानार. तूं तरी बंद केल्यार परमिशन ऑर नो परमिशन आम्ही एकठांय जातले. परमिशन ऑर नो परमिशन तुम्ही मुखार बंद केल्यार आम्ही मुखार सरतले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय हो हायकमांडान घेतला. हे विशीं बरेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. प्रदेशाध्यक्ष पदा वयल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्या कडेन चर्चा करूं ना.
आपल्याक विश्वासात घेवना अशें दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी म्हणिल्लें. हे विशीं ठाकरे हांकां प्रस्न विचारिल्लो तेन्ना तांणी जाप दिली. पळयात पुराय बातमी. राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान अमित पाटकाराक काडून उडयिल्ल्यान बाणावले एका कार्यावळीक आयिल्ले दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां घेराव घालून तांकां जाप विचारली. प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्याकडे चर्चा करूना, आपल्याक विस्वासात घेवना. पत्रक आयले उपरांत आपल्याक हाची म्हायती मेळ्ळी, आपल्याक हाची कल्पना नाशिल्ली अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगिल्लें. Where is the opinion of our party? No. We want this now. Democratic party, then tell us where the democracy. Where is the democracy? How can we dictatorship that they just send a letter to us and telling us that the GPCC president is staying on what grounds? Did I ask the opinion? We are the ones for working on the ground, not the ones for sitting in Delhi. How can we without discussing with us? सर पळय तुमचे इलेक्शनाक प्रेसिडेंटान साऊथ गोवाक MP दिला. तुम्ही भरपूर मेहनत घेतली. तुमचेर जितलो आमकां विश्वास आसा तितलो प्रेसिडेंटाचेर आसा. बाणावलेक ZP दिलो, एफर्ट्स घेतले. 27 एक इलेक्शन ताचे अंडर लिडरशिपाच्या अंडर आम्ही काय मागना. आम्ही म्हणता प्रेसिडेंट पोस्ट परमनंट न्ही, चेंज जातलो, काय प्रॉब्लेम ना. एक इलेक्शन लढून पळोवया आनी सरकार तरी हाडून दाखोवया. आनी बरें तुमकां जर प्रेसिडेंट चेंज करपा आशिल्लो, आमी GPCC जनरल सेक्रेटरी, तुमी MP आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक चेंज करता तरी सांग. आज एलिगेशन्स आमचेर जाता, कोण म्हणटा सेटिंग आनी कितें आमचेर एलिगेशन कित्याक 4.5 वर्स दिली पार्टेक. एक 6 महिने दिया आशिल्ले आनी दाखोवन दितली आशिल्ली 27 सरकार आमी हाडून दाखयता. Why Mr. Girish Chodankar was asked to resign in 2022? Because he was inefficient. If he was inefficient, how suddenly he became efficient now just 6 months before election? And somebody who was doing the hard work, he's just come and ready to eat the biryani. एकूच MP आसा आमचो, आमी ताका सगळ्यांक वयर मानता. MP आमचो सगळ्यांक वयर. सेकंड मागीर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन. आमी तुमचे कडेन आयला, आमकां सांगात, रिझन सांगा कित्याक चेंज केला. आमी सॅटिस्फाय करता. मिस्टेक ऑफ अमित पाटकर? Neither was I consulted, nor I have been asked, and I am not aware. I only came to know last night when somebody sent me that copy of it. That's all. And I don't lie. This is an honest answer. Nobody has asked me. म्हणल्यार काँग्रेसीन MPचो व्हॅल्यू ना. No. What is this now? I have given the answer. हाचे फुडें आनी हांव काय उलोवंक शकना. Nobody has asked me. Nobody has consulted. Okay. Very sad. I will decide. I cannot tell now. You can ask me the stand now. I have given a very honest answer. मजगती कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हे पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी. विर्यातो हांणी आपल्या पदाचो राजिनामा दिवचो अशी मागणी जाता काय ना हे विशीं आपल्याक म्हायती ना अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें. हो निर्णय हायकमांडान घेतला. प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं फाटले कितलेशेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें ठाकरे हांणी सांगलें. आयकात. ते दबाव टाकतायत की खासदार पदाचा राजीनामा द्या म्हणून, की आपल्याला विश्वासात घ्यायच्या अगोदर अमित पाटकरना त्या पदावरनं काढलं म्हणून. काय आहे सर तथ्य त्याच्यामध्ये? नाही, मला काही माहिती नाही या संदर्भातली. कॅप्टन विर्यातो सिनियर लीडर आहे आणि सगळेच जण प्रमुख आहेत. मत विचार घेतलं, त्यांना ते माहिती आहे का म्हणला, त्या संदर्भात ते बोलले नाही बोललेत ना. नाही, या संदर्भामध्ये बऱ्याच दिवसांनी चर्चा चालू आहे. चर्चा चालू आहे आणि हे माहित होतं सगळ्यांना. ज्यावेळेला डेप्युटेशन गेलं होतं बेंगलोरला, त्यावेळेला त्यांच्या समोर प्रेसिडेंटनी सांगितलं होतं, मी सही केलेली आहे. ओके. असेल तर किती घ्यायचं, काय घ्यायचं ते वरिष्ठ पातळीवरून ठरतं ना. ओके. पण विर्यातोनं याची काही कल्पना दिलेली होती सर, असा आम्ही निर्णय घेतोय म्हणून? नाही, त्याची कल्पना सगळ्यांना देतं असं पद्धत नाही आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्याची चर्चा केली जाते. कोणाचं पॉझिटिव्ह असतं मत, कोण निगेटिव्ह असतं, चर्चा केला जातं. नाही, पक्षश्रेष्ठींचाच निर्णय असतो कुठलाही निर्णय, त्याला तेच नाव असतं. येस. ओके. यामध्ये बऱ्याचशा मागच्या अध्यक्ष जे आहेत त्यांच्या संदर्भात वेगवेगळं म्हणणं होतं.
आणि त्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करूनच पक्ष नेतृत्व निर्णय घेतं, सगळ्याची चर्चा करून. ओके म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच पक्षानं हा निर्णय घेतलेला आहे. तर घेतलेला. दुसरे वटेन 2027 वेंचणुके खातीर आमी तयार आसात. काँग्रेसीत नेतृत्व बदल हो पक्षाचो अंतर्गत विशय आसा. आमचे ज्येष्ठ फुडारी ह्या विशयाचेर चर्चा करून योग्य उपाय काडटले अशें खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान सांगले. आम्ही सदा रेडी आसा. पण रेडी म्हणजे इट इज नॉट की बाबा कॅन्डिडेट आयलो आनी बसयलो म्हण. रेडीनेस केन्ना जाता जेन्ना ब्लॉक घडून येता, ब्लॉकांनी काम. आयज पळय तुमी टीव्हीचे पळया, आयज तो ब्लॉक फूल आसा. आयज तो वॉटर प्रोग्राम घडून हाडला म्हणजे तो ब्लॉक रेडी आसा. सो हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी तशें आसा. वी आर रेडी. इलेक्शन येता तेन्ना पळोवया आमी कशें जातलें पळय ते. वी आर रेडी टू फायट अँड फॉर्म द गव्हर्नमेंट. आमचे इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीचे आमचे इंटरनल इश्यू आसा. ओके पळय आय एम शुअर आमची पार्टी लिडरशीप हे एड्रेस करतले. कितें पळय इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता सारके एड्रेस करून सॉल्व करतले. कित्याक आमची पार्टी लिडरशीप आसा, दिल्ली हायकमांड आसा. सो हे तांचे अंडर कितें डिसिजन जाता ताजेर आमी कांय पळय सगळे फॅमिलीन कितें तरी थोडे फावट मिसअंडरस्टँडींग आसतात. ओके आनी ते फॅमिलीचे भितर पार्टयेचे भितर हे सोल्युशन काडटले. माय कनेक्शन वीथ द पीपल ऑफ साउथ गोवा इवन नॉर्थ इज व्हेरी क्लोज. नॉट ऑफ अ पॉलिटिशियन ऑर अ MP विथ हिज पीपल. आमचे एक क्लोज बॉन्ड आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं इवन बिफोर आय केम इन टू पॉलिटिक्स आमी पुरे गोंयभर भोंवताले आमचे एनवायरमेंटाक लागून आनी खुबशे इश्यूजांक लागून. सो आमचे बॉन्ड इज दॅट की अशें न्ही की तांणी MP घेवन विचारलें ना. येवन ते म्हाका एक पर्सनलाचेर तांणी विचारलें. सो ते आमी थंयसरूच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.